मोदी सरकारान 18 ते 22 सप्टेंबर खासा अधिवेशन दवरला। केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशीन एक्सार पोस्ट घालो। ह्या अधिवेशनान एक देश एक वेंचणूक बिल येवंक शकता। तशेंच युनिफॉर्म सिव्हिल कोडाचेर चर्चा जावं येता म्हूण सुत्रां सांगतात। विरोधकांक G20च्या नेटार लोकसभा वेंचणूक बेगीन जावपाचो दुबाव। खासा अधिवेशनाचे अजेंडाचेर सगळ्यांची नजर। अदानीन $1 अब्ज भारतांतल्यान विदेशांत हांगचे थंय करून शेअर मॅन्युप्युलेट करून वाडयले। एकल्या चीन्याचो तातूंत हात। विदेशी फायनान्शियल मिडियाचे रिपोर्ट घेवन राहुलाचो प्रधानमंत्री मोदीचेर बाण। अदानीक CBI ED कांयच लागना। सेबीचे चौकशेन गुड्डलासांव। चौकशी करपी ताच्या चॅनलाचो आता डायरेक्टर। राहुल मागता JPC चौकशी। Wealthy Indian family with links to Modi invested in own shares. The mastermind behind this is a gentleman called Vinod Adani. He is the brother of Mr. Gautam Adani, and there are two other people who are involved in this round tripping of money. One is a gentleman called Nasser Ali Shaban Ali, and another is a Chinese gentleman called Chang Chung Ling. Why are these two foreign nationals being allowed to play with the valuation of one of the companies that controls almost all of Indian infrastructure? Who are these people? And why are they being allowed to do this? And what is the role of the brother of Mr. Adani in all this? There was an investigation. Evidence was given to SEBI. And SEBI gave a clean chit to Mr. Adani. The Prime Minister is not forcing an investigation. Why is he quiet? Why doesn't he say that he is going to make sure that this issue is investigated and the people who are responsible are put behind bars? Here, a JPC should be called, and this matter needs to be investigated. This is a matter of India's reputation, India's global reputation. बाणस्तारी ॲक्सिडंटाचे केसीन आपाचो फुडारी ॲडव्होकेट अमित पालेकराक अटक। तो स्वताच सांगता गाडी चलयतल्याक साल्वार करूंक फेक ड्रायव्हर उबो केलो म्हूण ताचेर आरोप। अमित म्हणटा BJPचे डर्टी पॉलिटिक्स। BJPक जॉइन जा म्हूण प्रेशर येतालो। आता हो ड्रायव्हर उबो केला। अमिता बरोबर त्या ड्रायव्हराकूय धरला। बाणस्तारी ॲक्सिडंटाचे केसीत क्रायम ब्रांचीन आपाचो फुडारी ॲडव्होकेट अमित पालेकराक जबाब घेतल्या उपरांत अटक केली। अटक जातात पालेकर मेडिकल चेकअपाक पावलो। BJPन आपले नाव पेड्ड्यार करपाचे यत्न केला। BJPक जॉइन जा म्हूण आपल्याचेर दबावूय हाडलो। आता फेक ड्रायव्हर उबो केला म्हूण पालेकराचो दावो। 6 ऑगस्टाक बाणस्तारी पुलार जाल्ले ॲक्सिडंटात तिगांचो जीव गेल्लो, जाल्यार 4 जाणां इंजर्ड जाल्लीं। ते उपरांत अमितान गाडी चलोवप्याक साल्वार करूंक ड्रायव्हर उबो केलो म्हूण आरोप। क्रायम ब्रांचीन अमिता बरोबर त्या ड्रायव्हराकूय धरला। घाण पॉलिटिक्स, डर्टी पॉलिटिक्स 2-3 दीस पयलीं म्हाका प्रेशरायज केलो BJPक जॉइन जावन जाल्यार दाखयता म्हणून। आयज हें केलां। इट इज एब्सोल्युटली डर्टी पॉलिटिक्स, नथींग मोर देन दीस। आय हॅव नथींग टू डू विथ दीस क्रायम। आनी सडनली उठून त्या ड्रायव्हराक कोण फेक म्हणून आहा ताका कोणाक हाडला, आनी ही हॅज ऑल्सो बीन अरेस्टेड। दे इज ओनली द इंटेंशन टू टार्निश माय इमेज एंड नथींग मोर देन दिस। एब्सोल्युटली डर्टी लेवल ऑफ पॉलिटिक्स। अमित पालेकराचे बेला खातीर यत्न हे फक्त पॉलिटिकल। हाका आप तो आपाचो वकील वयल्यान आनी BJP गव्हर्मेंट चल्ला टुडे। बट पॉलिटिक्स सुद्दां कुशीक दवरलें जाल्यार कायद्याचेर केस पळयली जाल्यार ताजेर जे ऑफेन्स मांडला ते ऑफेन्साक 201, 203 आनी 212 लागता। 3 कलम लागताय। ह्यो तिनूय कलम बेलेबल। सो हें समज तर पुलीस कितें सांगता तितलें खरें मानून वचुया। आमी मानिना पूण धरुया आमी फॉर आर्ग्युमेंट सेक की तें म्हणटा तितलें सारकें गॉस्पल ट्रूथ जें म्हणटा जाल्यार सुद्दां इट इज अ बेलेबल ऑफेन्स। प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट शिरीष कुंकळकार। बाणस्तारी ॲक्सिडंटाचे केशीन परेश आनी ताची घरकान्न मेघना सावड्डेकराक सोडल्या उपरांत आता अमित पालेकराक कित्याक धरलात म्हूण आपाचो प्रश्न। अमित सरळ मार्गान BJPन येना म्हूण हो मार्ग म्हूण आरोप।
बारीक समाजाचे लोक वयर सरिल्ले सरकाराक नाका म्हूण खंय अशे तरेच्यो कारवायो. फेक ड्रायव्हर म्हूण जाका धरला ताका अमीत वळखच ना म्हूण आपाच्या फुडाऱ्यांचो दावो. जाल्ले आसा की गाडयेन कोण आशिल्ले, गाडी कोणाची, ते प्रायम अक्युज्डाक तुम्ही अरेस्ट करून तांकां बेल सुद्धा दिली. ह्याच क्रायम ब्रांचान पयरूच सांगला कोर्टान की कस्टडी ऑफ दिस पर्सन इज नो लॉंगर रिक्वायर्ड. सो वाय इज कस्टडी ऑफ अमित पालेकर रिक्वायर्ड? सो हो प्रश्न पडटा. सो तुम्ही कसले इन्व्हेस्टिगेशन करता कांयच कळना. इफ कस्टडी ऑफ द एक्यूज इज नो लॉंगर, एक्चुअल एक्यूज इज नो लॉंगर रिक्वायर्ड, म्हणजे तुमचे इन्व्हेस्टिगेशन काबार जाले. सो व्हॉट इज द कंक्लुजन ऑफ दिस केस? ह्या केसीचे कंक्लुजन लोकांक कांयच खबर ना आणि आमच्या प्रेसिडेंटाक आज घरच्यान उखलून हाडला. गोंयभर लोक म्हणटा मेघना वॉज ड्रायव्हिंग, मेघना शूड बी अरेस्टेड. आख्खो गोंयभर लोक म्हणटा आणि मेघना अरेस्ट जावपा जाय आशिल्ले. आणि आज हुंय काय म्हणल्यार मेघनागे नांव लिपयलां आणि कितें काय म्हणल्यार अमित हात भितर हाडली लिपोवपाक. आतां तेका ते अरेस्ट करून दवरला. सो मेघनाचे फोकस आसलो. मेघना शूड हॅव बीन अरेस्टेड, मेघना वॉज ड्रंक, परेश शूड हॅव बीन अरेस्टेड. हें सगळ्यांक करून आज एक केला. सो मागीर म्हणटा की आम उलयताय म्हूण. भामण जाय तुमक सगळ्यांक हिंगा. पूण जेन्ना भंडारी समाजाचो जेन्ना एक लिडर मुखार तुमकां आदोगाद जावन मुखार सरता आनी वयर सरपा जेन्ना प्रयत्न करतात तुमी तांकां सकयल करताय. अँड दिस इज वॉट इज हॅपनिंग टुडे इन गोवा. बीजेपी स्वताक फटोवंक शकता पूण गोंयकारांक फटोवंक शकना. गोंयकारांक मेन इश्यू वेल्यान दुसरे कडेन वळोवपाक भाजपान पुलिसांचो वापर करून अमित पालेकराक अरेस्ट केलो म्हूण गोवा फॉरवर्डचो अध्यक्ष आनी फातोड्ड्याचो आमदार विजय सरदेसायाचे ट्वीट. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. चंद्रयान मोहिमेन भारताक एकार एक येस. तरेतरेचे मीन ऑक्सिजन सांपडल्या उपरांत आतां प्रज्ञान रोवरावेल्या अल्फा पार्टिकल्स एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपाक चंद्रार सल्फर सांपडला. इस्रोन म्हायती दिल्या. मजगती प्रज्ञान रोवर सुरक्षीत सुवाते खातीर आपली दिशा बदलता ताचोय एक व्हिडिओ इस्रोन आपले सोशल मिडिया सायटीर घाला. कुंकळे एका हायस्कुलांतले चलयेचे विनयभंग प्रकरणात पुलिशेन पीटी सराक पॉस्को कायद्या सकल धरलो. आमदार एल्टन म्हणटा ह्या आदी ताच्या आड कागाळी आशिल्ल्यो. ते वटेन म्हाड्डोळा पुलिशेन विनयभंगाचे केशींत अटक केल्लो पीटी सर जामिनाक. मजगती उत्तर गोंयांतल्या एका प्रोफेसरा आड पणजे बायला पुलीस स्टेशनान लैंगीक छळाचो FIR. कुंकळे एका शाळेत पीटी सरान चलयेचो विनयभंग केलो म्हूण कुंकळे पुलिसांनी ताका अरेस्ट केला. पोस्को कायद्या खाला गुन्यांव नोंद केला. पुलीस सांगतात. The teacher in the school had outraged the modesty of some of the children there who were studying there, and based on that complaint we have registered an FIR under section of POCSO Goa Children's Act. थळावो आमदार एल्टन म्हणटा त्या सराड आनीकूय कागाळी आसात. सरकारान कारवाय करची म्हूण मागणी. He tried to molest हात बीन लावपाक म्हाका सदां प्रयत्न केलो. आनी वॉच सर पयले एक इन्सिडंट आय पयले अशें जाल्लें पयलीच क्लास आयकले ते प्रमाणे दुसरे म्हणजे काय नेक्स्ट क्लास. डिमांड दॅट he should be not suspended, terminated, dismissed from service. सराड कारवाय जावची म्हूण पालकूय एकठांय. सगळे पीटी सरांक कशें शिकोवपाचे ताची खंय सारकी ट्रेनिंग दियात म्हूण पालक मागतात. सगळे भुरग्यांक बॅड टच गूड टच हेजेर पयलीं तांकां गव्हर्मेंटान तांकां हें दिवपाक जाय. मजगती म्हाड्डोळ पुलिसांनी विनयभंगाच्या केशींत अटक केल्ल्या पीटी सरान जामिनाक अर्ज केला. ताचेर 5 सप्टेंबराक सुनावणी जातली. इतल्या मजगती उत्तर गोंयांत एका प्रोफेसरा आड चलयेचो विनयभंग केलो म्हूण पणजे बायला पुलीस स्टेशनात FIR नोंद जाला. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. बांदोड्या उंडीर STP प्लांटाचे काम थळाव्यांनी आडायले. अधिकाऱ्यांक घेराव घालून जाप विचारली. मातयेचो भराव घालूंक हाडिल्ले ट्रक अधिकाऱ्यांनी परत व्हेले. विरोध करतल्यांकडेन मामलेदार उलयली. तिणें सांजे पणजे PWD मंत्र्या बरोबर थळाव्यांची बसकाय घडोवन हाडली. MLA म्हणून त्याने गांवांत येवन हांगा विचारपा जाय आशिल्लें खंयचे गोंयभरचे लोक आतां फुडें हेजे फुडें आमी एक करतले. जशें मेळावलीन आमी केल्ले तशें गोंयभरचे एक करचे पडटले आनी तेन्ना एका गांव सोडून पळोवचो पडटलो तेवूय सांगता. सो तांकां आमी जस्ट विचारपाक गेले जी कितें तांकां NGTची जी ऑर्डर पास केल्या ऑन कंडिशनल बेजीस ते कंडिशन्स फुलफील केल्या काय म्हणून.
आणि आयज आम्ही काम करना हे क्लियर ऐका म्हणजे हे आयज आम्ही काम करना तुम्ही वचा घरा कडेन उलयात आणि तुम्ही म्हणजे निर्णय घ्या सो सध्या आता एकूच हांवें सांगलें तशें आमकां जो सर कितें पळय निर्णय दिता पळय न्हू तो आमी तुमचे कडेन डिस्कस करूंक सोदता बिफोर स्टार्टींग द वर्क परत तेन्ना तुमी येतले तेन्ना आमचे कडेन मातशें डिस्कस करा आनी फुडें मागीर प्रोसीड जाला. उपरांत जी मामलेदार आहा तेणी सांगलां की तुमी पयलीं मिनिस्टरा वांगडा बसा मिटींग घेया आनी जो विशय आसा तुमचो गांवचो विशय तो वेवस्थीत मांडा आनी तेज्या उपरांत कितें डिसिजन जाता त्या प्रमाणे मामलेदाराक सांगा आनी तेज्या उपरांतूच आमी हे कामाक सुरू करतले काय ना हेजेर डिसिजन घेतले म्हणून उणवेल्यान स्टुडंटा खातीर विवेक प्रभू. बांदकाम परवानो दिवंक 18 लाखांची लाच घेतली म्हूण साल्वादोर दी मूनचो पंच कृष्णकांत चोडणकारा आड पर्वरे पुलीस स्टेशनान FIR. पर्वरेच्या सुनील देसायान कागाळी बरोबर फोन रिकॉर्डिंग दिल्या उपरांत पुलिसांची ॲक्शन. पंच कृष्णकांत सध्या पुलिसांच्या हाताभायर. पर्वरेचो SDPO विश्वेश करपे केस हाताळटा. संजय स्कुलांतलो एकलो खासा भुरगो पोन्ने टेक्निकल एज्युकेशनाचे बिल्डिंगे वेल्यान पडून जखमी. GMCन एडमीट. 40 वर्साचो हो विद्यार्थी थंय कांय कामा खातीर गेल्लो. दुसऱ्या माळ्यार तो तेकून आशिल्ले रेलिंग तुटले आनी तो सकल पत्र्यावेल्यान जमनीर पडलो. आमदार कार्लूस जबाबदार अधिकाऱ्यांचेर कारवाय मागता. संजय स्कुलात शिकपी खासा विद्यार्थी दुसऱ्या मजल्यावेल्यान पडिल्ल्यान गंभीर जखमी जालो. ताका GMCत एडमीट केला. तो भायर उबो आहलो तिसोर आधार कार्ड ताची माय भितर गेल्ली डॉक्युमेंट दिवपाक आनी तो रेलिंगाचे तिसोर भायर पळयतालो सकला बरोबर बी पडलो. पयलो पत्र्यार पडलो पत्र्यातल्यान सकला पडलो जमनीर. संजय स्कुलाच्या भुरग्यां खातीर सायक्लॉन शेल्टरात वेगळी वेवस्था करची म्हूण संजय स्कुलाच्या चेअरमॅनान खंय कलेक्टरा कडेन मागणी केल्ली. मात ताचेर कांयच जालें ना. We have requested collector to give us the cyclone shelter to use during the school time and as and when it is required during emergencies or during natural calamities we will hand over immediately. पण somehow म्हाका दिसता प्रशासनानय थोडेशे संवेदनशील जावपाक जाय. आमदार कार्लोस म्हणटा घडणुकेक जबाबदार मनशाचेर कारवाय करची. There has to be an accountability and somebody has to answer for this. Whoever it is, however high or low, I will demand that the police must register an FIR and prosecute whoever is responsible. This is gross negligence. This is endangering lives of individuals. प्रुडंटा खातीर ओमकार फळारी आणि चेतन गवस. ही आशिल्ली सकाळची अपडेट. परत रोखडेच मेळया. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबुक, पॉडकास्ट, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट.